सैतानान चिजूक म्हळें, तूं कोण तो हांव जाणा. सैतानान जेजूक म्हळें, तूं कोण तो हांव जाणा. सैतान भियेलो, सैतान थरथरलो, सैतानाक कांपेरो सुटलो, सैतानाक शेळो घाम सुटलो. जेजू मुखार साश्टांगी पडलो, जेजू मुखार दोतोरीर पडलो. म्हणलें, तूं कोण तो हांव जाणा. I know who you are. I know who you are. हांव जाणा तूं कोण. तूं जिव्या देवाचो पूत. तूं जिव्या देवाचो पूत. Philippians chapter 2 verse 10 and 11. The name of Jesus, every knee shall bend in heaven and earth and under the earth. सगळ्या नांवां परस, सगळ्या नांवां परस एकूच नांव, जेजू क्रिस्ताचें नांव. सगळ्या राष्ट्रांत, सगळ्या युगांत, सगळ्या मनशांक कारण, सुटका, भलायकी, स्वतंत्राय, उजवाड, शांती, समाधान दितलें नांव आनी तो देव हो पळय तुजे मुखार आसा. हो पळय तुजे आपली काकलुतीची नदर घालता. देवच्या जणांत देव कोण तो. जनवरां सावजां ताची रोसना जाणा आपलो रोसणार कोण तो. म्हज्या भावान, म्हजे भयणी, तूं जाणाय तुजो रोसणार कोण तो. तूं जाणाचो देव कोण तो. तूं जाणाचो दोतोर कोण तो. तूं जाणा तुजी वाट कोणटी. तूं जाणाचो उजवाड कोण तो. तूं जाणा तुजो सांगात कोण तो. Jesu म्हणून गायतलो अर्घ स्तुती तुका दितलो. म्हजो जेजू मोगाळ तूं नवें जिवीत म्हाका दितलो. जेजू जेजू म्हणून गायतलो 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 अर्घ स्तुती तुका दितलो दितलो दितलो. म्हजो जेजू मोगाळ तूं नवें जिवीत म्हाका दितलो.
Jesus, 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 monan gai tolong, gai tolong, gai tolong, gai tolong. Harga stuti tu khadi tolong, di tolong, di tolong, di tolong. Musa Jesus, mogalu tu, mogalu tu. No benci bit makari tolong, di tolong. Jesus, Jesus, monan gai tolong, gai tolong, gai tolong, tolong, gai tolong. Harga stuti tu khadi tolong, di tolong, di tolong, di tolong, di tolong. Musa Jesus, mogalu tu. No benci bit makari. Hallelujah. हाथ बारिया हालेलुया Jesus 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 Hale 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 Hallelujah 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 Hale 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 hallelujah 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 hale 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 Hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सुटका दी दुनिया का, सुटका दी दुनिया का. तुझे नामा खाल सुगरी रसा, सुगरी पिड़िवंता, सुगरी भरण चिपलोली तुझे नाम करस दुनिया. तुका सुगरी महिमा आर्गा वंदन वकनिश ईशुवा, ईशु ईशु ईशुवा, ईशुवा ईशुवा, ईशुवा 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 हाल 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 देवांचे देवा दुनिया रायांचे राया सुगडी पृथ्वी सुगडी महिमा सुगडी सणवाय तुझा मोग आणि काकृत आणि तुझे परिपूर्ण हाल 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 Hallelujah, 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 hale, 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 Shri di 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 Yeshua 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 Hallelujah 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 Ubi Ramaya पेटून देवा का मेहर का दिव्य जीसु जीसु मोनन गाई तलुं आई तलुं अर्गन स्तुति तुका दी तलुं ओसो जीसु मोगाल No venci vidma caritolo Hallelujah Hath bariya Hallelujah Jesus Jesus
जिसू म्हणून गायतलो 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 अर्गंसुती तुका दितलो 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 मोजो मोगाळ्ळो तू नवें जिवीत म्हाका दितलो जिसू म्हणून गायतलो 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 अर्गंसुती तुका दितलो 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 मोजो जिसू मोगाळ्ळो तू नवें जिवीत म्हाका हालेलुया Hallelujah, Jesus, 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 Ekustu barbaso पडलोल्यांक तूं उखलूंक आयलाय दुनिया सांडलोल्यांक तूं सोदूंक आयलाय म्हूण हांव सोत म्हणटा देवा आमी सगळीं पातकी जिवितान सांडलोली निराशी जाल्ली तुजी सशी आसा दोनी हे वेळार भावान म्हजी भयणी तुजे दोळे बंद कर देवाची काकूट देवाची शक्ती देवाचो मोग बोगसणे शांतीची कृपेची गोरवेशीची किरणां तुजेर पडल्या बाकी जीवितान बुडोन आसलो आदीवून म्हाका ऊस काडलो बाकी जीवितान बुडोन आसलो आदीवून म्हाका ऊस काडलो निर्फळ जाल्ल्या म्हज्या जिवितान आशीचे गिन परतून फाकयले निर्फळ जाल्ल्या म्हज्या जिवितान आशीचे गिन परतून फाकयले हालेलुया हालेलुया Kus barbaso Jesus सगळे सुक्तीन Jesus
Jesus, Jesus, Jesus. Porot porot kami patkan potana, Jesus porot ami kursar kilaita. Porot porot ami patkan potana, Jesus porot ami kursar kilaita. Turi Jesus kursa wilo utu. आपल्या गोपान घेता आमकां बुगसून. तरी जेजू कुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपान घेता आमकां बुगसून. परत परत आमी पातकान पडटना जेजू परत आमी कुर्सार किळायता. परत परत आमी पातकान पडटना परत परत आमी पातकान पडटना जेजू परत आमी कुर्सार किळयता. जेजू परत आमी कुर्सार किळयता. परत परत आमी पातकान पडटना परत परत आमी पातकान पडटना जेजू परत आमी कुर्सार किळयता. जेजू परत आमी कुर्सार किळयता. दिमी घालुया. तरी जेजू कुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपान घेता आमकां बुगसून. तरी जेजू कुर्सा वयलो उठून आपल्या गोपान घेता आमकां बुगसून. Let your heart sing for the Lord. जे काजाक देवाची वाखणी करू दी. Let's open our heart, not just our mouth. आमचे बेशी तोंडच न्ही. हे काळजांतान देवाक वाखणी. देवा हांव म्हज्या जिवितान पडलेलो. देवा हांव म्हज्या जिवितान सांडलेलो. सैताना देव सरान काळुखान म्हाका बांदून दवरलो. तुज्या नांवान तुज्या रोगतान तुज्या गायनी तुवें म्हाका सुटका दिली. तुका आर्गां तुका महिमा तुका वाखणी तुका स्तुती आतां आनी सदांकाळ सासणी ससनाक. आमेन 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 आमेन. हालेलुया हालेलुया. Jesus, 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 Santan Babatan Jesus, 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 Jesus.
Book of Jeremiah. Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Call me, and I will answer you. Maka ula marad, babatan ula marad, viswasan ula marad, हांव देव म्हूण उलो मारात, हांव तें सगळें करूंक शकता म्हूण उलो मारात, बाबात दवरून उलो मारात, आनी हांव तुमकां साप दितलो. म्हाका उलो मारता तांकां हांव साप दितलो. One who call me, I will answer them. I will hear their cry. I will hear their weep. I will hear and listening to their lamentation. हांव तुमचो विलाप, हांव तुमचो आवाज, हांव तुमचें रडणें, हांव तुमचें पिरगोणें, हांव तुमची दुखां पुसून काडटलो. हांव स्तुती. हाले 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 शिरलाय 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 शिरलाय. बाबा म्हज्या, भयणी म्हजी, तुका घडी दिसता जायत तुझ्या जिविताचें व्हडें बुडटा म्हूण. चारूय वाठांनी लारां तुका गिरेस्तात म्हूण. वयल्यान वारें तुका चिपता म्हूण. हें उदक तुका बुडयता म्हूण. भियेनाका, भियेनाका. आयज हो संदेश तुका, हो संदेश तुका, हो वाऱ्याचो, हो उदकाचो, हो मळबाचो दिसता आनी ना दिसता ते रोसीचो रोसनार तुका म्हणटा भियेनाका, भियेनाका. हांव तुज्या सांगाताक आसा. Fear not, fear not. I am with you. I am with you till the end of the world. I am end of the time. भियेनाका. संवसार सोरपर्यान, संवसार सोरपर्यान हांव तुज्या सांगाताक आसा. ही देवाची बसावणी, ही देवाची बसावणी तुज्या जिवितान येतल्या काळोखाक, तुज्या जिवितान येतल्या देंवसराच्या पातकाच्या खोटेपणाची झुजून तुका बळ आनी सुक्ती.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 पावणू देवाक बुजूंक तुमी कुशाल आवाशी सदमता आनी वेळार देवाची उतर आमी चित दिवन आयकुया. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबणू काल हांवें सांगले ते भशेन मनीस देवाक भियेना. कोणाक भियेता? कोणाक भियेता? देंवचाराक. देंवचाराक भियेता, देवाक भियेना. देव बक्षितो म्हणटात. चोर नागय फुटय कितें कर पूण देव बक्षितो. ती देंवचार हा म्हणून जाल्यार मागीर भियेली. आनी जायते बावडी बोगोर बोगोर खबरो देंवचाराच्यो. म्हज्या गांवांत हांव ल्हान आसतना बोगोर बोगोर खबरो आयकूं येताल्यो. कोणाच्यो? आमकां चडश्यो देवाच्यो खबरो आयकूंक मेळोना. बोगोर बोगोर हेजेर देंवचार बसलो, तेजेर देंवचार बसलो. एका अशें केलें, हिंगा देंवचार बसता, बोगोर बोगोर खबरो कोणाच्यो? देंवचाच्यो. आनी एक दिसा म्हाका दिसलें, आय वॉन्ट टू सी दॅट इवल पावर. एक दिसा म्हाका मेळूंक जाय आसलो तो, ताका दाखयता आसलो म्हणलें. जायते फावटी आमी पाद्री बी बोगोर बोगोर खबरो कोणाक सांगतात? कोणाच्यो? देंवचाराच्यो. पाद्री जाल्या उपरांत हांवें म्हणलें, हांव बोगोर बोगोर तूं खबरो देंवचाराच्यो सांगता जाल्यार देवाच्यो खबरो केन्ना सांगतलो? देव म्हण्यारी न्हू, कितें म्हणटात आमकां यादनिकांक? देव म्हण्यारी, देवाचो म्हण्यारी. देवाची खबर तूं सांगना जाल्यार देवाचो म्हण्यारी म्हणूं येता? आमचें काम कितें करूंक फावो? कोणाची खबर सांगूंक फावो? देवाची. देव म्हण्याऱ्यान खबर सांगूंक जाय देवाची. देवाच्या भुरग्यांनी खबर उलोवंक जाय आसली कोणाची? पूण कोणाची उलयता आमी? मागीर कोणाची भुरगीं आमी? बाबणो, आयज एक ल्हानसो टॉपीक आमी हाडला देवाची वळख घेता आसतना. देंवचाराची. देंवचार म्हणल्यार कोण? कित्याक जायतीं आमची आमची भाव भयणां नोको क्रिस्तांवां. जायतीं, एक आनी दोनूच न्हू. थोडे फावटी आमी नोको सारके नोको. पाद्री देखून सारके नोको. कित्याक हें सांगता हांव? एक हांव हैदराबाद हिंगा एका 12 दिसांच्या कुस्साक गेलो. इन अ हिलिंग एंड डिलिव्हरन्साची मिनिस्ट्री म्हणून एखादें सेमिनार आसलो. आनी थंयसर जो प्रिचींग करपाक भायल्या देशांतले जे पळय देंवचार काडटात तसले पाद्री आसले. आनी ताणें पयलें म्हणलें, देर इज नो इवल. इफ एनीवन सेज देर इज नो इवल, इज अ फर्स्ट विक्ट्री टू द इवल. म्हळ्यार कोणूय पाद्री बिशप आनी कोणूय म्हणटा देंवचार ना अशें म्हणटा तेन्ना पयलें जैत कोणाचें? कोणाचें? देंवचाराचें. तुमच्या घरांत चोर येयला, चोराक तुमी पयलो कोण आहा म्हणून? चोर आहा म्हूण. आनी तुमी मागीर म्हणटा ना हिंग चोर बी कोण ना. अशें म्हणटा जाल्यार चोर कितें करतलो? धांवतलो? धांवतलो ना. चल तूं न्हिदूं वच आनी हे सायडीन हांव सगळें वता. पूण जायते मनशां अशें मेळटात, पाद्री मेळटात म्हाका थोडे, देंवचार बी खंय आहा रे. मागीर तो पडलेलो आत्मो कोण तरी? तो कोण? पावणू, थोडे देंवचार ना म्हणटात आनी थोडे बोगोर बोगोर उदक पियेता नासतना देंवचार आहा, जेवता आसतना देंवचार आहा, न्हिदता आसतना देंवचार आहा. अशे बी जायते मनीस मेळ्ळात. बोगोर वर कोण? देंवचार. एका इगोचें नांव आसलो आनी एक बायल सदांच एडोरेशनां येताली. आमच्या हांगा जाता ते भशेन एडोरेशनां येताली, सदांच येताली. एक म्हयनो जालो ती बायलेक हांवें केन्नाच पळोवंक ना. मागीर दुसऱ्या म्हयन्याक ती बायल सगळी पिशी अशी जावन आयली. पिशी अशी जावन आयली. आनी फादर म्हाका मातशें साल्वार कर, म्हाका मातशें साल्वार कर. आगो बाय कितें जालें तुका? म्हणाले म्हज्या घरान 8 जाणां देंवचार भोंवतात. कितले जाणां? 8 जाणां. आनी 8 जाणां देंवचार कोणे भोंवतात म्हूण सांगलें तुका? ना फादर, हांव एका फादराची गेल्ली आनी त्या फादरान सांगलें तुज्या घरांत कितले जाण आहात? 8 जाण देंवचार आसात.
हांवें म्हळें बरें खबर गो. तेणें तुका 8 जाण देंवचार आहात म्हूण सांगलें मुगो. ताका म्हळें मातशें यो आनी त्या मातशें वयता आसतना देंवचारां मातशें कितें करूय, तुजे घरांतलें मातशें कितें करूय व्हर. ना ना फादर तो आपूण येयना म्हणटा. तूंच यो. आगो हांवूय जाणा गो तुगे घरान देंवचार आहाय म्हणून. हांवूय कसो हूंय व्हरूं गो तांकां, हांव नको. आनी बाबडी सगळी पिशी जावपाची जाली. मागीर ती भोंवो म्हूण गेलो हांव. भोंवो म्हूण गेलो आनी हूंय आहात गो बाय म्हणलें ते. ना फादर एकटो न्हू एक कॅलेंडरा पोंद आहा. हां कॅलेंडर पोंद आहा ओके म्हणलें. म्हणलें दुसरो न्हू ते फॅना पोंद आसता. मागीर कॅलेंडरा पोंदा केन्ना आसता गो बाय. ना म्हणालो तो तो देंवचार पळयता तेन्ना न्हू कॅलेंडर असो 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 असो. मागीर ते फॅना पोंदा केन्ना आसता गो. ना पयलो फॅन म्हणल्यार बरो कोण चलता. मागीर तो येयलो कट 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 जाता म्हणाले. आनी मागीर सगळीं आनी खबरो आयकपाच्यो न्हू. केन्ना मागीर बल्फान येता. बल्फान येता तेन्ना म्हणाले बल्ब कितें जाता पावरफूल पेट्टा. आनी तो येना तेन्ना बल्ब सारको पेट्टा. आयज आमची परिस्थिती ही आमची. अरे तो कॅलेंडराक समज एक वारें मारलें कॅलेंडर कितें जातलो हालपाना. बेश्टे कॅलेंडर ते आमचे मिस्तांवां कॅलेंडर ते धाकटे ते इल्ले वार मारले जाल्यार हालतले. लायटीक समज एक करंट चड एक्स्ट्रा येयलो बल्ब कितें जातलो. आनी केन्ना तो घडी तो फॅन तर बरो ऑयलींग केन्ना कडकडक जायत जायना केन्ना मागीर बाबा न्हू जायते पावल आमकां उलोवंक ना. मागीर जायत बसयली देवा पाव जाय ते कावन्सिलींग कुमसार केलें. आनी आतां घरान जियेता. घर सोडलेलें मागीर रावताली. आनी एक बायल अशी सांगूंक लागली फादर हांवें म्हजें घर सोडलें हांवें कश्टांनी बांदलोलें फादर. ती दुसऱ्या गांवची चुकोन ती आमच्या रिट्राक थिंगा पावली आसतली. खंयचे कडेन एक नायट विजीला खंयची पावली मिस फादर तुजें नायट विजील देखून येयल्ली देखून हांव तुका मेळूंक आयल्या. हांवें म्हळें घर सोडलें आनी कोणाचें गो म्हजें आमीक बांदलोलें फादर. लुगार घेतलोलो आनी लुगार काय बरें सुबीत घर बांदलोलें. आनी आमकां सांगलां आतां थिंगा देंवचार येतात. बोगोर देंवचार येता ताका लागून आमकां सांगलां तें घरूच सोड म्हूण. पूण आतां कितें केलां बाय. ना फादर तें घरूच आमी कोणा दिलां कोणा भाड्या दिलां देंवचाराक भाड्या दिलां. आनी तुजें घर देंवचार भाड्या दिवन तूं लोकांच्या भाड्याच्या घरान रावता हेतून चोपडेन. आयज तुज्या घरा येतली जेजूच्या नांवान तूं आयज तुज्या घरा येतली आयज. ना फादर तूं मातशें यो आमगेर मातशें यो. ना हांव येचो ना पूण तूं येतली जेजूच्या नांवान तूं येतली. तुजें घर तुवें देंवचाराक बांदूंक दिवंक ना तें. तुजें घर तुवें तुका रावंक दिल्लें. तुवें कोश्टांनी बांदलोलें. वस फादर तो येना वतू न्हू. जेजू येयल्यार तो आनीक आयज त्या घरान सुखशाल रावता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पण हे थोड्यो वस्तू सांगल्यात हांवें तुमकां. आयज आमी नियाळ कोत्ता देंवचार कोण तो. देंवचार आमी आद दिसान सांगोत येयला हांव. देंवचार रचणार कोण देव. देवान देंवचार म्हूण रचूंक कितें म्हूण रचले आंज बोडवे म्हूण रचले. बरे आंज बोडवे तांतल्यान थोड्यांक देवाक ना म्हणलें आनी ताका लागून तांकां हेमकोणान वचचें पडलें सजमलें. आतां हे आंज बोडवे आसात कित्याक ते देंवचार जावंक पावले. तांकां देवावून कितें जावंक जाल्लें वयर जावपा जाल्लें. सो गर्व येता न्हू गर्व येता मनशाक तेन्ना मनीस कितें जाता पूण ह्या आंज बोडव्यांक गर्व आयलें. गर्वाक आनी कोणाक पडोना देवाक पडोना. ह्या आंज बोडव्यांक गर्व आयलें आनी गर्वान तांकां कितें केलें सकाळ उडयलें.
आनी इतले सोकला सारके हें कोणान शेवटिले सजमल्यान हें हांवूच सांगू ना पवित्र पुस्तक सांगता पावणू लूक चॅप्टर 10 वर्स 18 लुकाची वर्तमान 10 आवेसूर ओळी 18 लूक चॅप्टर 10 वर्स लुकाची वर्तमान 10 आवेसूर ओळी 17 ते 18 पावणू केन्ना तर तुमकां कोण दिसलो देवचाची खबर सांगता तेका कोणाची खबर सांगूंक जाय आमी कोणाची खबर सांगूंक जाय देवाची खबर सांगूंक आमचे लागीं देवाची खबर आसूंक जाय होय वो ना होय क्रिस्तांवां भिकारी क्रिस्तांवां भिकारी कितें नासलोली देवाची उतर देव नासलोली भिकारी भिकारी तुम्ही कोण आयलो आनी सांगता फादर आमगे देवचार बसला आनी एक कोण सांग लागलो फादर आत्तांच आमगे देवचार येयला आत्तांच येयला पळय थिंग दारा कडेन आहा दारा कडेन आहा एक सांग वच म्हूण हें घर देवचारा गेले न्हू हें घर कोणा गेलें कायताना गेलें हें घर सयताना गे न्हू देवचारा सांग कितें कर म्हणू वच म्हूण आनी भितर सरल्यार मात्तलें म्हूण सांग म्हणलें कोण आयला गो ना फादर व्हडलो स्वरूप आयला आवय देवा म्हणलें आतां स्वरूप देवचार स्वरूप देवचारू हा स्वरूप देवचारू स्वरूप देवाची एक रचना आयकलां तुमी स्वरूप देवाची एक रचना पूण आदाम आनी एवेक नाडूंक ताणें देवचारान कसलें रूप घेतलें सरपाचे सजमल्यान म्हणजे तुमी आज स्वरूप दिसती पडलो देवचार भितर सरलो आज कितें येलो कोणे हा अरे स्वरूप देवाची एक रचना पूण थंयसर स्वरूप एक एक देवचार सरपाचें रूप घेवन कोण आयलो देवचार मनशाचें रूप घेवन देवचार येवंक शकना जाता वो जायना जाता आनी कसलें रूप घेवन देवचार येवंक शकना म्हणून स्वरूप कोण तो स्वरूप दिसती पडलो देवचार येयलो अरे स्वरूप ही देवाची रचना स्वरूप देवाची देवचार येता जाल्यार कोणाची रूप घेवन येवंक सजमल्यान हालेलुया 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 लूक चॅप्टर 10 वर्स 17 to 20 कोणे तर देवचाची खबर सांगली जाल्यार तांकां हें देवाचें उतर दियात कितें लुकाचे शिबतमान 10 आवेसूर ओळी 17 ते 20 कितें म्हणटा तें पळया ते बेसर सीज कुशाल जावन परत आयले ताणें म्हणे सायबा तुज्या नांवान देवचार पर्यंत आमकां खालते जाले कोण खालते जाले देवचार खालते जावप म्हळ्यार कितें देवचार धार्मीक हांव मसेन हांव मागिल्लें जेवण दिगो हांव तुमगेर रावता मुगो अशें अशें ना ना खालते म्हळ्यार कितें वस म्हळ्यार वस बस म्हळ्यार तुज्यान शाणपण चलना देवचार तूं सांग वस म्हूण जेजूच्या नांवान आनी ताणें वसूंक जाय ना हांव मातशें वगत रावता ना मातशें वगत न्हू गेट आवट देवचार वसूंकूच जाय कोणाच्या नांवान कोणाच्या नांवान देवाच्या नावान हालेलुया 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 आनी मागीर जेजू कितें म्हणटा वीज कसो स्वर्गांतान पडलेलो आंबे सयतानाक देखलो कितें कसो पडलेलो वीज वीज कसो स्वर्गार आसलो पातोक केलें आनी ताका कितें केलो सकला उडयलो आनी तो आनी बाबडो कुत्तलो कितें वयर आसलो 10 माळ्याचे वयर आसलो काडलो आनी मनीस सकला पडला तेच्यान उत्तलें कितें हाडा म्हणून कुडे जातलें पडोरी देवान ताणें म्हणलें वीज कसो स्वर्गांतान पडलेलो आंबे सयतानाक देखलो मागीर पळयात सरोप विंचू दुस्मानाची सगळी पदवी पांया तळाक मुसूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला कोणाक मुसूंक कोणाक मुसूंक कमॉन सैतानाक मुसूंक सैतानाची पदवी मुसूंक जेजून
आमकां कितें दिला पदवी पदवी दिल्या आमी तर सैतानाक मस्ती नाव जाल्यार सैतान कितें करता आमकां मस्ती ऑपोजीट आमी तर सैतानाक मस्ती नाव जाल्यार सैतान म्हळ्यार कोण पावरफुल जालो आतां हिंगा सैतान पावरफुल जालो आमी तर सैतानाक जेजूच्या नांवान तर माडयता जाल्यार कोण पावरफुल जाली हालेलुया 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 पड्या सोरोप विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोड्या मुस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक वायट तुमकां जावचें ना फादर येता तो मार बकार फोडटाचे येता मागीर तर पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेन तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात तेका सकलाक उडयलो सैतानाक स्वर्गा वयलो कितें केलो आनी आमकां खंय दवरलीं वयर स्वर्गार दवरलीं हालेलुया 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 पूण जाय जाणां सांगतात सगळ्यो होबरो दीस आनी रात देंवचाराच्यो आनी थोडे म्हणटात दुसरे फाटी म्हणटात देंवचार बी कोण ना रे हें देवाचें उतर कितें तरी थोडे पाद्री म्हणटात थोडे बिशप बी म्हणटात देंवचार बी कोण ना हें कोणाचें उतर जेजू फोटींग जालो देव फोटींग जालो आनी देंवचार कितें जालें सोच जालें वय वो ना थोडे म्हणटात देंवचार कोण ना अरे हें देवाचें उतर सांगता तें कितें आयकलां हिंगा देंवचाची खबर हांवें बरयलां तें आनी हांवें सांगलां हें ना हें देवाचें उतर सांगता म्हणटरी आमी सैतान ना म्हणटा आनी दुसरे फाटी सैतानचो पाटलाव करता कोण सैती वोन देंवचार आनी आमी हारलीं हालेलुया 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 भावणो जाय जाणां सांगतात देंवचार सोर बी खायना आय वसात आनी देंवचारी सगळ्यो कोरणी चालू आसात एमकोण बी खायना कोण सांगता एमकोण ना म्हणून कोण सांगता एमकोण आहा म्हणून तुवें चयलां हांवें चयलां देवाचें उतर सांगता देव सांगता एमकोण आसा म्हूण देव सांगता सर्ग आसा म्हूण देव सांगता एमकोण आसा म्हूण आनी एमकोणाचो धनी कोण देंवचार देंवचार पोतून उक्ते करात मॅथ्यू चॅप्टर 25 मातवेची शिबोतमान 25 अबेसूर ओळी 40 आनी 1 मॅथ्यू चॅप्टर 25 मातवेची शिबोतमान 25 अबेसूर ओळी 40 आनी 1 मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 41 पळया कितें म्हणटा तें मागीर आपल्या दाव्याक आसल्या तो म्हणटलो शिराप पडलोल्यानो कितें पडलोल्यानो श्राप शिराप कोणाचेर तो देंवचाराचेर शिराप कोणाचेर देंवचाराचेर आनी देंवचाराचो पाडलाव करता तांचे कितें आशिर्वाद तेंचे आशिर्वाद तेंची कितें जायच पडलो श्राप शिरापूच न्हू हांव तर काळोखाचो पाडलाव करता म्हजे उजवाड पडटलो काळोख हांवें लायटी सगळ्यो बंद करून दवरल्यो म्हजे रातचो उजवाड पडटलो ना कितें पडटलो काळोख काळूच पडटलो पूण हांगासर शिराप पडलोल्यानो देंवचाराक अंताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणेच्या उज्यान म्हजे सर कोड सरून वसात सासणाचो उजो कितें तें इफेर्न म्हणटा तें आमी आनी तेजी दोनीपण कोणाक दिला देंवचाराक हालेलुया 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 पूण हालेलुया जाय जाण सांगतात अरे एम कोण हुंय आहा फादर एम कोण बी खायना पूण हें देवाचें उतर आनी देव सांगता तें रॉंग जालें आनी देंवचार सांगता तें कितें जालें
पण आमी कोणाचो पाडला करता हा देवदाराचो देंवचाराचो हालेलुया 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 देंवचार कसो जालो हें हांवें तुमकां सांगलां बोगोर सांगता कोणाक तर सांगा दोग जाणांक उजवाड आसलो उजवाडाचे आंज बुडवे बरे आंज बुडवे हे बऱ्या आंज बुडव्यांनी बरें सोडलें आनी वायटाक दवरलें उजवाडाच्या आंज बुडव्यांनी उजवाड पयस केलो देवाक उडलो आनी कोणाचो पाडलाव केलो काळोखाचो म्हणटकीर हे लुसिफर म्हणल्यार लायट उजवाड आनी तो उजवाड तो ताणें उजवाड काळोखाचो पाडलाव केलो तेन्ना तुजो उजवाड गेलो आनी कितें आयलो नांव तशें उरलें ताचें नांव तशें उरलें पूण भावन भयणो वो देंवचार आमची सवय कितें करूंक शकता देंवचार आमची सवय कितें करूंक शकता देंवचार आमची सवय कितें कोत्ता दिसता तुमकां कितें कोत्ता आमकां नाडटा हा ताजी व्हडलें खांब म्हळ्यार कितें करपाचें नाडपाचें नाड बुदीचो तो पवित्र पुस्तकान देंवचाराक केन्ना रूप दिलां सरपाचें पयल्या आदाम हे कितें करूंक आयलो तो कितें म्हूण सांगलें ताणें तें फळ खायल्यार तुमी कोणा भाशेन जातलीं देवा भाशी तो नाडपी दुसरें तो फोटोपी इज अ फादर ऑफ लायज तो फोटींग कोणाचो कोणू बापूय बापूय सगळे फोटे आदाम एवेक देवान कोणा भाशेन रचली ताचे भाशेन रचली ना कोणा भाशेन रचली देवा सारकी आपल्या भाशेन बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 27 गॉड क्रिएटेड ह्युमन बीइंग द लायकनेस एंड इमेज ऑफ गॉड देवान मनशाक आपणा भाशेन आपणा सारकेच रचलो तें कितें मारलें सैतानानी फोट मारले तुमी देवा भाशेन न्हय तुमचे कडेन म्हजी भाशेन आसतली आनी देवा भाशेन जाय जाल्यार कितें करा तूं तें फळ खायात म्हणल्यार देवाक ना म्हणा देवाची आज्ञा पाळी नाकात जायते आमच्या तरणाट्यांक दिसता हांवें हें फळ खायलें तें फळ खायलें हो ड्रग्स घेतले तें घेतलें हांव कोणा भाशेन जातलो देवा भाशेन जायना कोणा भाशेन जाता देवदारा भाशी आनी एकटी बायल म्हाका सांग लागली आदी एक बायल म्हाका सांग लागली फादर म्हणाली बरी एक क्रीम आयली म्हण लागली क्रीम आयली आनी ती म्हण आपणाक सारकी लायक केली आपणाक सदां खुशी आहली कितें जावपाक मातशें कितें जावपाक गोरी जावपाक आनी आपणाकूय दिसलें ती सगळीं बरीं दिसतात गोरी गोरी पीठ हांवें बी मातशें कितें जावची गोरी गोरी जावची पण हांवें हाडली आनी लायली हांव नको हाडली कशी लावपाक जाय बी हाडली आनी लायली आनी काळी किट जाली आनी मेयली आनीक आनीक काळी जाली जायत पाटी थोड्यो वस्तू आमकां अश्यो दिसतात बऱ्यो दिसतात त्यो आनी आमकां फुलयतात आमकां कितें करतात वाव कम ऑन एन्जॉय लेट्स एन्जॉय रॉक ऑन दिसता पूण दिसता तशें नासता नासता दिसता तशें नासता तेन्ना मनीस फसता पूण आदाम एकूय दिसलें हें फळ खायत जाल्यार आमी देव जातलीं आमी देवा भाशेन जातलीं तांकां दिसलें आस जाली आनी ताणें देवाक ना म्हणलें आनी कोणाक हूय म्हणलें देवचारा पण देवचार आमकां नाडूंक भोंवत आसता एक एक घडी देवचार आमचे भोंवतणी भोंवत आसता कितें करूंक आमकां नाडूंक आपूण वयर सावन सकाळ पडला तशी आमी वयर रावलीं ताका जेलसी कुण्णाटकायेचो पसगडो तो कोण तो देवचार आमी वयर बरी जियेतां गो बायलां सांगाता जियेतां तरणाटी बरें जियेतां पाद्री माद्री बरें जिवीत जियेतां सगळें बरें चलता तें तेज्यान पळोवपाक जायना आनी आमी थंय बरीं आहात कित्याक तो बरो ना ताका खंय उडयलो कडेन आहा हें कोणान तो कश्टवता आमी जियेतां गो बायलां बरीं जियेतां सासूमायचें पळोवपाक जायना वय तिची सासूमाय ती पडसून आहली तेन्ना तिची सासूमाय ताका सोदायताली म्हणजे हिचे पोटान आनी काळजान सगळें कितें जाता सगळें हय ती बरी उलयता एक चोय गेली 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 काय ती बरी सासूमायचें पळोवपाक जायना कित्याक एका वेळार तिचे सासूमायन हे भाशेन तिका लेखलोली
किडो भितर सरता आनी कितें करून मागीर कितें जाता हें काम कोणाचें देवचाराचे आं ती सांगाता मागणें कोत्ता हांव सोयताना कडेन पळोवंक जायना मागीर ती टॅम्पटेशन येता एक ताळणी येता आनी बरी काय बरी जी येताली मागीर लागली कितें करूंक सून जाली ऊन मागीर घरान सगळें पण बाबड न्हू हो देंवचारची ताळणी आं हांव देंवचार हांव येयलां तुमगेर दुस्पट करूंक अशें म्हूण देंवचार सांगूं येतलो ना हें आमकां कळोंक जाय बाबा हो देंवचार म्हज्या दारार मारता कोणाच्या दारार मारता म्हज्या दारार मारता दार उगडपाचें वो ना उगडपाचें कोणा कडेन आसता आमकोडे पूण बाबड न्हू देंवचार नाडूंक येता आनीक आमकां बुलयता हें देवाचें उतर आमकां सांगता 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9 देंवचार आमकां नाडूंक भोंवता तेन्ना देंवचार आमकां नाडूंक भोंवता म्हूण पयलो पाप साहेब कोण तो कोण आंध्र मनशात पेद्रू सांगता देंवचार नाडूंक कितें कोत्ता भोंवता देखून तुमी कितें करचें मातश्यान कितें करचें गो तुगे चोर येवपाचे आहात तुवें कितें करूंक जाय जागृत रावंक जाय आयकात 1 Peter chapter 5 verse 8 चतूर रावात आमचे बॉर्डरीचेर आर्मी आहात सोल्जर आहात न्हिदोन आहाय ना दीस रात ड्युटी आसतली कोण येता तांकां कितें करपाक अटॅक करपाक आं ओके दिसा पळया मरे आनी राती बरें मारया आनी सुस्स न्हिदया कोण येतले दुस्मान भितर सरतले आनी सगळो वास करतले चतूर रावप कळ्ळें तुमकां कितें म्हणलें सगळो वेळ चतूर रावात आनी जागृत रावात चतूर रावात 1 Peter chapter 5 verse 8 बागेऊन पेद्रूची पयली चीट 5वा अभेसूर वळी 8 ते 9 तुमी तर हें बायबल पळयता जाल्यार पेज नंबर 2218 चतूर रावात जागृत रावात कित्याक चतूर आनी जागृत रावचें देंवचाराक लागून कोणाक लागून देंवचाराक लागून देंवचार तुमचो दुस्मान देंवचार क्रिस्तांवांचो दुस्मान म्हण जाय जाण देंवचार बुजतात क्रिस्तांव देंवचार बुजता म्हण जाणा तुमी जायते जाणा एक आनी दोनूच न्हू कितल्यो फामिली देंवचाराक बुजतात हिंगा थिंगा मागीर भोंवतात आयताराक इगोर्जीन आनी सोमरा आनी हूंय कोणा सोदूंक देंवचाराक सोदूंक जायते जाणा भोंवतात पूण देंवचार तुमचो दुस्मान गरज केन्ना हेचो आवाज आयकलो तुमी शिवाचो आवाज केन्ना आयकला केन्ना आमचे बोंडला आहले ते तूं आतां आहा जाल्यार नोको हांव रिसंटली एक दिसा हांव एका केरला गेल्लो केरला थिंगा त्रिचूर म्हणटा व्हडलें एक हें आहलें वेळ आहा म्हूण त्या पाकान गेलो थिंगा रावतालो एक दीस रावलो ते हाडूंक गेल्लो ते पाकान गेलो म्हळें पाक म्हण एकूच जेवयलें कळ्ळें थिंगा पळय शिव आहलें आनी हर्र करून सारको आवाज पावरफूल बरें पयस आहा तें पाक पूण तेणें आवाज पळय केलो तो भिरांत हाडली काळजाचेर हो आनी सुटलो जाल्यार हो आनी कोणा लोकांक पीस दिवन सगळ्यांक कितें करतलो काबार करतलो आनी आतां म्हाका हुस्को केन्ना ते शिवांक पळोवपाचो ते एका लायनाक शिवांक केन्ना पळोवपाचो काय हुस्को आनी गेलो तेन्ना आमी थिंगा पावले तेन्ना आनी एक घातलो ओ माय गॉड पावूल आवाज तेजो कोणाचो शिवाचो पूण शिव देंवचार म्हण शेतां वचून आयकात देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतले शिवा सारको तुका न्ही त्या शिवा ते तोंडाक पडलो तुज्यान कांय मेळपाना
तशी तू देवसराच्या तोंडाक पडलो देवसरान काय मेळोंक दिना. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून चतुर राव देवचार तू गरज घालतले एका शिवा भाशेन आपणाक कोणूय गिरासूक हापा न्हू. आमी हाताय गिरासू म्हळ्यार कितें आक्को गिळ्ळो. तुमी केन्ना पळयला पायथन कितें म्हणटा आमी आर आर हायना आरा कडेन हापाक जायना. दांत ना न्हू दांत आहा तेका पूण ते कडेन हापाक मनशाक हापाक बरें तो कितें कोत्ता मनशाक गिळटा आनी गिळोन मागीर थिंगा उगो रावता ना. ती आडां मास सगळें कितें जावपाक जाय मोडपा जाय. कितें कोत्ता मागीर झाडाचे वयता रेटोळ मारता आनी मागीर पण रेटोळ मारलो मागीर ते सगळे कुडके जाले. असो देवचार आपणा कोण गिरासू म्हळ्यार कळ्ळें न्हू. कुडको इल्लो कारण हातलो न्हू. गिरासो सगळे हापा सोदता. कोण देवचार कोण देवचार देवचार पतू वाचता. आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हूण पडून तुमची भोंवतणी वो आर वो शिव बगोर तूं हूंय येता केन्ना वेता कितें कोत्ता खंय घुसपट करचो खंय तुका गिरासो तुजी भोंवतणी कितें कोत्ता फिरत आवता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पण आतां आमची भोंवतणी देव ना. आतां कोण आहा आमचे भोंवतणी कोण आहा देवचार आहा. हांवें देवा उतरान सांगलां मुगो तुमकां आपणाक गिरासू कोणूय सांपडत काय म्हूण पळोवन देवचार तुमचे भोंवतणी कितें करून आहा गोंद आहा भोंवत आहा फिरत आहा. देव खंय गेलो तरी जाय जाण तेय म्हणटात ना देव ना देवचार आहा देव ना देवचार आहा. हा देव ना देवचार आहा भिरांत घालतात. म्हणून भावन भयणो हो देवचार भिरांत घालता. हो देवचार कितें कोत्ता भिरांत घालता. आनी मागीर आमी सगळीं भिवून कोकडे येता. मागीर आमी नोको खंय वचपा तें आमी कोणा उलो मातसो जाय जाणा मागीर हिंगा हें उदक मारपाक आनी तें उदक मारपाक कोण वाऱ्या उदक कोण सुपा उदक कोण केसो उदक भरून धांवताय म्हूण कोण जाणा. जाय जाणां सांपडल्यात आमची सगळें उदकूच सुद्दां भोंवतात उदकूच सुद्दां भोंवतात. जाय ती खोट्या आवय बापाय लागून थोडी भुरगीं तोंडाटी करून मेल्यात. फादर आमगे भुरग्याक कितें कर न्हू हांव कितें करूं. आतां उदक सुद्दां भोंवात वाऱ्याची उदकां देवचारची घरांनी भोंवात. पूण कितें करचें तो तुमची भोंवतणी फिरत आसा जाल्यार तुमी कितें करचें. वर्स 9 9वी ओळ अशी सांगता देवाची तीर बावात दवरात. देवाचीर तीर बेश्यो न्हू दोनी वाड्यांचे पांय दवरले न्हू. देवाचीर तीर बावात दवरात. आनी देवाचेर जो तीर बावात दवरलो सैतानाची पदवी हांवें सांगली तो कितें पडलोलो तो सांडलोलो तो तेका वस म्हणलें ते कोण रावपाक. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. देवाची तीर बावात धरून ताका विरोध करात ताचे आड झुजात. कोणाची री देवचाराची देवचाराची. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पण बाबा देवचाराची पदवी हाल्लोली पदवी. देवचाराची पदवी हाल्लोली पूण तो येता नाळूंक जाय ते भाशेन येता. जाय ते घरांनी भाव आनी भाव एकठांय आसतना बरे जियेतात. मागीर बायलो येयल्यान कितें जाता देवचार घेवन येतात बायलो ना. पूण हुंयच्यान तरी देवचार कितें कोत्ता कोणाक तरी एकट्याक. आनी तो बोजरो ताका नाडलो म्हूण खबर ना. घराची लायली वाट हुंदराच्या रागान
कोणाक घातलो घराक पेटयलो उजो आनी उंदीर भावन रावन सुशेगाद रावता. कोण तो उंदीरू? कोण तो उंदीरू? देवदार सैतान देंवचार. अरे उंदराच्या रान उंदीर आहलो म्हण तूं घरा उजो घालता. उंदीर गेलो भायर. तो भायरान बरें पळयता. जॉनी टॉमी सगळीं घरान बरीं लासतात तीं. ताचें काम नाडपाचें, ताचें काम दुस्पट करपाचें. कोणाचें काम? खंयच्या घरान तो दुस्पट आहा जाल्यार हें काम कोणाचें? आनी त्या देंवचाराचेर झुजपाक कितें करूंक फावो? मागणें करूंक जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Jesus. 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 तुनी ह्या वेळार आमकां सुटका दी म्हूण मागता. तुनी ह्या वेळार आमचे बरो मागणें करतल्यांक तुजी शक्ती दी म्हूण मागता. तूं जिवो दिवची येता तो दी. सैतानाक लागीं सैताना लागीं झुजूंक आमकां बळ दी. पडलोल्यांक सांडलोल्यांक एकसुऱ्यांक तुजी शक्ती दी. हे वेळार पिडेंत आसतल्यांक कोणाच्या जिवितान देवसाराच्या आत्म्याक लागून मेळ्या आत्म्याक लागून ही पदवी आसा जाल्यार म्हणून दुसऱ्या कारणा लागून कुसतल्यांक पिडेंत आसतल्यांक सुटका दी. जायतीं मनशां देवाक सोडून देवसारचो पाटलाव करतल्यांक सैतानाची वाट धरतल्यांक तुजी कृपा आनी शक्ती दी. कितलेच घराबे सैतानान हारयले. कितलेच मोगाचे घराबे रागीश आनी दुस्मान गायचे जावंक पावले. ताणें आपले चुकी वळखून घेवन तुजी बळ आनी शक्ती दी. तुजी शक्ती दी.
तुझ्या नावान मनशामध्ये मोग एकूट बापण बाबात वाढ दोरेका देशान शांती समाधान वाढ राजकारभाऱ्यान तुझो आधार आणि सहकार मेळो. सगळी महिमा आर्गा वाखाणे स्थिती तुका देवांच्या देवा दुनियाच्या दुनिया तुझी पदवी तुझी जाणवाय आणि सुखी भाव आम्ही अनुभव पाहू. दुनिया माझी जीवित तुझ्या हातान समर्पित. दुनिया म्हजो फुडार आणि म्हजे फाडले आणि फुडले जीवित तुका समर्पित. म्हजी वस्कुताय दुनिया हांव तुका भेटयता. सैतानाची पदवी देवाची पदवी तुझ्या नावान हांव पांया तळा मस्जिदा. I cast and bind all the power of evil spirit. Right now free us from the bondage of evil power. सैताना देवसरा पातका खूड जेजू क्रिस्ताची कुर्सार मरून ताणे म्हाका विकतो घेतला. हांव पडलो तेन्ना ताणे आपूण कुर्सार रावून म्हाका उखलला. हांव साणलो तेन्ना ताणे म्हाका सोदून काडलो. तुका सैतानाची पदवी मेळ्या आत्म्यांत सैतानाच्या पदव्यांक कसोच अधिकार ना. म्हज्या जिवितांत म्हज्या वावरान म्हज्या घरान म्हज्या शिकपान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या समुदायान कसोच अधिकार ना. जेसू सुटकेचे नाव जेसू. जेसू बेगोणीचे नाव जेसू. जेसू शांती समाधानाचे नाव जेसू. जेसू 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 Jesus.
예수 예수 Jesus